Sì. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया तुजे चडशी आयल्या हांव दोनया. तुझी सोशी आयल्या दोनया मोजो तुझी मागूंक आमकां आयतो तू sapso mestaci Goin bagui goros amci Aicto tu sapso mestaci Goin bagui goros amci Tuci sushi ai laudoria Bobuk duka moi ma argam Odor de batuci Some sta cerca glutici Dal odor de batuci Some sta cerca glutici बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे असो प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय बागिवोन जुजे वाजान जेजूचो आदार मनान पाटलाव केलो. ताच्या पावलांनी आमी चलुया. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें आपल्याकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. ह्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता. आमी न्हयच उतरांनी पूण आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक दाखोवची गरज आसा. जेजू सारकी आमी जेन्ना काकलुतीन बोल्ली दुसऱ्या ताय हुस्को दाखयतली जावं देव बिरातीन जियेता तेन्ना की आमी दिसा दिसपोटी ताचो उदार मनान पाटलाव करता. जिवितान आमच्या बोलाचेर पातयेवन न्हय पूण एक एक दीस देवाची आदी करूंक आपली न्हय बोगोर बापाची खुशी करूंक बागिवोन जुजे वाजान केले तशेंच आमी जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या मिसाचे भेटेन बापाची कृपा आमकां मागुया. आणि हे पवित्र तीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर
आमची असोक्ताय ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. आज आम्ही दिओसिसीच्या मिशनरी वावरा, धर्मामध्ये संवादाच्या वावरा आणि बागीवोन जुजे वाजाची इश्टा मित्रां पासत ह्या मिसांत मागता. तशेंच केरीत भाशेन वाडदीस समारंभता आनी फामिलेक बरी भलायकी मागून हे मीस भेटयता आंतोनिया कालादो. ही आनी हेर सगळीं आमची खासगी इंतेसामां एक करून जुजे वाजाची मजतीन बापाक उबारुया. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागीवोन जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पुर्यान परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताजे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. बेंजामीनच्या कुल्यान कीस नांवांचो एक मनीस आसलो. तो आबेलाचो पूत. आबेल जोराचो, झेरोर बेकोताचो, बेकोरात आफियाताचो आनी आफिया जेमेन्याचो पूत. कीस निजबेजमिलो आनी गिरेस मनीस आसलो. ताका सावलू नांवांचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगळे इस्रायलितां मदें ताचे वन सोबीत आनी कोणूच नासलो आनी हेर सगळीं उंचायेन ताचे भुजाक मात पावतालीं. किसाची सावलूच्या बापायची थोडीं स्ट्रिंगाडवां सांडलोलीं देखून किसान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर 11 चाकराक घेवन वच आनी श्रिंगारवाची सोद कर. एफ्रामाच्या दोंगर उतरून ते सिलिसाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेलूंक नात. उपरांत सालम्याच्या गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेंजामीनच्या गांवांत गेले आनी थंय
बी तांकां सांपडूंक नात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सोरेस्पोरान ताका म्हणलें, जाची कवर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरचे वयर राजवटी चलयतलो आनी दारवट्याशी पावतच. सावलू सामुएला बोगले येवन म्हणलें, ऋषी खूंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा. थंय वच आनी आयज तूं म्हजे बरोबर जियेतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक सिसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेक ओतून ताचो उमोग घेतलो आनी म्हणलें, पोले, सोरेस्पोरान तुका आपल्या इस्रायल पोरचेचो राजा कसो मागला. तूं सोरेस्पोराचे पोरचेचेर राजवटकी चलयतलोय आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानांचे हातांतली निवारतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचें बडोवकार. जबाब, सोरेस्पोरा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. अनेकदां म्हणया, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. सोरेस्पोरा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ले जैतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताचे काळजाचे अंतरेक तुवें बागयलें. ताणें केल्ले मागणें तुवें ना म्हणलें ना. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेलूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घायलोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणके तोखता बोगता तसलें जिवीत. जबाब, सोरेस्पोरा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. तुवें दिलें जैतान ताका वर्तमान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका बोल्लोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवतलो. तुज्या दर्शनाचेर सदांसान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, 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 soy sorvespora, 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 soy sorvespora, 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 soy गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सोरेस्पोरान म्हाका धाडला. सोरेस्पोराक जय. Sorvespora, soy sorvespora, 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 soy sorvespora, 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 soy sorvespora, 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 soy Sorvespor तुमचे सोफे आसू. तुझे सोवे आसू. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशी आयलो आनी ताणें ताका शिकवण दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फियाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये.
आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. ताच्या घरान जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोळ वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तो तांतले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो दोळ वसूलदार आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजियो पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोल वसूलदार आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून ताका म्हणलें, बोरीं आसात ताका न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव प्रामाणीक मनशाक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणो, आज ह्या 7व्या नोवेनांक आमचो विशय जावन आसा जुजे वाजा भाशेन उदारपणान जेजूक आमच्या जिवितांतलें दिवया. उदारपणान दिवप म्हणजे कितें? भाग्योन पावलून कुरितकारांक बरयल्ली दुसरी चीट आवेसवर 9 आमकां म्हणटा, दिवचें पडटा म्हण न्हय, दिनासतना रावंक जायना म्हण न्हय, पूण दुखोसोर दी, देवाक दी. कितें दितले आमी देवाक? आनी जुजेवाजान कितें दिलें गाय देवाक? बारीकसाणीन जुजेवाजाच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालीन जाल्यार जल्मांतान मन्नांत तो देवा सोबे उदार जालो. हें आमकां ताच्या जिविताचो इतिहास सांगता. ल्हानूच आसतना भुरग्यांक आपल्या बरोबरच्यांक जाता तें बरेंपण दिवंक, बरेंपण शिकोवंक, तांचे भितर तत्वां किल्लून हाडूंक तो वावुरलो. याज्ञीक जाल्या उपरांत हांगा सांकवाडे ह्या गांवांत रावतालो तेन्ना आनी हे आदले इगोर्जेशी मिसाक येतालो तेन्ना जुजेवाज सांगतात लातीन शिकयतालो खंय सेमिनारिस्तांक जे पाद्री जावंक सोदतात तांकां. आनी म्हणटोच जुजेवाजाचें उदारपण ह्या सेमिनारिस्तां सोबे ही नवी भाशा तांणी शिकची आनी तांचें पाद्रीपण बरें जावचें हो जालो ताजो हुस्को. त्या उपरांत मागीर ताका वडिलांनी खानारा धाडटोच आनी थंय तावन ताच्या काळजांत आसलेली लांब आस सेलांवाक वचपाची थंय पावतोच ताचें आख्खें जिवीत जालें उदारपणाचें. साबार बेस घेतले ताणें हें देवाचें उदारपण देवाचे सांडलोले पोरजेक दिवंक आनी तांकां पोत्ती देवाच्या वेंगेंत हाडूंक. आतां असलें जुजेवाजा असलें उदारपण आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जियेतले जाल्यार आमकां कितें गरजेचें? आनी आयज आमच्या दोळ्या मुखार घातल्यात 2 नमुणे. पयलो नमुणो देवान विंचून काडलो इस्रायल पोरजेक सावलू राजा. आनी दुबावना सावलू उदारपणान पोरजे पासत वावुरलो. घडये ताची शेवटाची वर्सां मातशे उणेपणान बोल्लीं, पूण ताची पयलीं वर्सां आनी आख्खी ताची राजवटकी सावलून जायतें बरेंपण हाडलें. उदारपणान देवा खातीर तो वावुरलो आनी इस्रायल पोरजेचो सांबाळ करूंक ताजो सगलो वावर जालो. हो पयलो मनीस आयच्या पयल्या वाचपान ताची खबर केल्या. दुसरो मनीस लेवी. आमी 2 वसूलदार म्हणटले हांव ताका, पूण जेन्ना जेजू ताका भेटलो ताणें सगलें सोडलें. काळीज घडये ताचें पयलें पयशांचेर, ग्रेस्कायेचेर, व्हडपणांचेर, पदवेचेर आसलें जायत, पूण जेजू मेळ्ळ्या उपरांत हें सगलें सोडून ताणें जेजूक आपल्या काळजाचो माज केलो आनी उदारपणान जेजू खातीर दिलें.
हे दोन नमुने आमच्या दोळ्या मुखार धरून आनी सगळ्याहून व्हडतो नमुनो जुजेवाज हाजेर नदर घालून आयज म्हज्यान कशें उदार जावं येता हो विचार हाका जबाब सोदुया. 3 पावंड्यांनी हो जबाब सोदुया. पयलो पावंडो, बावतिजमान देवान म्हाका आपोवणें दिलां. कितें करूंक? आपणाचो आपणायलोलो पूत ओद्दू जावंक. आमी बावतिजमान देवाची आपणायलोली पूत ओद्दू जाता आनी बावतिजमान ताची आपणायलोली पूत ओद्दू जाल्या उपरांत देव म्हाका आपयता आनी पयलें मिसांव दिता. तुका रोचला म्हजे खातीर, तूं म्हजो आनी सासणांक तूं म्हजोच उरोंक जाय. देखून तुज्या ओतम्यांचें बागयोनपण आपणाय. म्हणटोच आयज हांव देवा सोबे उदारपणान वागतलों जाल्यार ही पयली वयली गरजेची ओस. दर दिसाक, दर घडयेक, दर वर्साक तूं देवा सोबे उदार जालाय जाल्यार तुजेरूच नदर घाल आनी तुजो ओतमो खंय आसा तो पळय. आयचे राती देवान तुका आपयलो जाल्यार खंय पावतलोय तूं हाजेर लक्ष घाल. म्हणटोच बाबा भयणू, म्हजें तर मुडावें पयलें आपोवणें हें आनी हें खरें म्हूण बातिजमांची रीत सांगता. दोवी न्हेसोवन घालतना यादनीक म्हणटा, ही तुजे क्रिस्ती जिविताची वडविकेची कुणां ती निर्मोड सांबाळूंक तुका आपयला. आतां वात घालतना यादनीक म्हणटा, आवय बापायनो पोदोन मोदोनीनो घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, तो जोल्टो धरूंक तुमकां नेमल्यांत. म्हूण गे भुरगो 7-14 जाय पुर्यान मायन पायन जबाबदारी पाडची ह्या भुरग्या सोबे बरीं तत्वां किल्लून हाडूंक. पूण तो 14, 18, 21 जाल्या उपरांत जोड एकल्यान आपली जबाबदारी पाडची, आपलें बागयोनपण सांबाळूंक. आनी म्हणटोच देवा सोबे आमी उदार जातले जाल्यार हो पयलो उलो आमकां जुदेवाजाच्या जिवितांतलो आनी आयच्या दोनूय वाचपांचो. तुजें बागयोनपण आपणाय. दिसाच्या दिसाक बागयोन जायत वच. दुसरें, उदारपणान दी. कितें दिवचें उदारपणान? तुजे गूण, तुजो वेळ देवाक दी. बाबा भयणू, आमी जरी तर उदारपणान आमचो वेळ आनी आमचे गूण देवाक दीत जाल्यार आमची पवित्र सभा जिवाड जावंक पावतली. आनी हें कशें कोत्तले आमी? अंदूच्या वर्साक आमच्या फिरगोजांनी गवंडीक फिरगोज सभेची वेंचणूक जाल्यात आनी मागीर आकारणी जाल्या आनी मागीर सेकंड इलेक्शन करून कोण प्रतिनिधी वेंचून काडचे हें आमकां सांगलां. पूण जायते पादविकार अशें म्हणटात, कोण एलेसां घेवंकूच सोदिना, म्हजें नांव घालिनाका फादरां अशें म्हणटात. म्हणटोच खरेंच हांव जुजेवाजा भाशेन उदारपणान म्हजो वेळ आनी म्हजो गूण पवित्र सभेच्या कार्याक आनी मिसावांक हांव दितां काय? हो विचार म्हाका. आतां पवित्र सभेचें कार्य आनी मिसाव म्हणटा पळय तेन्ना गवंडीक सभाच न्हय, गवंडीक सभा आसा, संस्था आसात आमच्यो, विसेंतीन संस्था, देव संदेशकारांची संस्था, वेदी सेवकांची संस्था, तरणाट्यांची संस्था आनी हेर उरलेल्यो संस्था. हातून भितर सरून मिसळ जावन ते संस्थेचो आपोस्लाद मांडून घेवन ते संस्थेच्या आपोस्लादांतल्यान म्हजें बागयोनपण वाडोवन दुसऱ्यांचें बागयोनपण वाडोवंक आदार दिवंक हांव उगतो आनी आयतो आसां जाल्यार देवाक आर्गां. ना जाल्यार खंय आसा म्हजें क्रिस्तांवपण, खंय आसा म्हजी जबाबदारी? म्हणटोच उदारपणान हांव दितलो जाल्यार पवित्र सभे खातीर हें जावंक जाय म्हजें उदारपण. तुजो वेळ दी, तुजे गूण दी. तुजो वेळ आनी तुजे गूण घाल पवित्र सभेचे सेवेक. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमी उदारपणान दितले जाल्यार कितें दिवचें? आयज संवसाराक उतरांनी सांगलेलें तितलें मांदना. खोरण्यांनी केल्लें आनी दाखयल्लें जाय.
देखून हांव पयल्या पावंड्यार म्हणटा पळय तें म्हजें भाग्योनपण हाडूंक जाय. हांवें तर म्हजें भाग्योनपण हाडलां आनी तेंच तर म्हज्या साद्या उतरांनी दुसऱ्यांक शिकयलां जाल्यार शाबासकी. कित्याक म्हजें तिसरें मिसांव उदारपणान दिवपाचें, दुसऱ्याचें भाग्योनपण वाडोवपाचें, ताका आदार जावपाचें, ताका शिटकाय, तुज्या जिविताची देख दी आनी तुज्या जिविताचे देखींतल्यान ताजें जिवीत वाडूं दी. हो तिसरो मुद्दो समजून घेवंक लक्ष घालुया जाकेवाचेर. जाकेव आंगान मोठवो म्हूण ताणें जेजू येता तें आयकल्लें आनी जेजू ताका दोळ्यांनी पळोवंक मेवना म्हूण रुखार चडलो. आतां पासून घडये जाकेवाक बेश्टी क्युरियोसिटी आसली, कोण तो जेजू, बोब मारी तितलो लोक ताजे फाटल्यान वेता, कोण तो जेजू, ही क्युरियोसिटी घेवन जाकेव थंय आसलो. पूण जेन्ना जेजू थांबलो, वयर दोळे उबारून जाकेवाच्या दोळ्यांत आपले दोळे घातले आनी म्हळें, जाकेव देंवन ये, म्हाका तुगेर रावंक जाय. हांव तुका वळखना, तूं म्हाका वळखना, तूं आमगेर कित्याक येताय? हें जाकेवान विचारूंक जाय आसलें. पूण जाकेव विचारिना. कित्याक जेजूच्या दोळ्यांत भाग्योनपणाची कुणां जाकेवाच्या दोळ्यांत तोपली. आनी जेन्ना जेजूची नदर जाकेवाचे नदरेन पडली, जेजूचें काळीज दुबाव विरेत जाकेवाच्या काळजान बेटलें आनी ही बेट जेजूच्या दोळ्यांची जाकेवाच्या दोळ्यांत, जेजूच्या काळजाची जाकेवाच्या काळजांत जाकेवाक भाग्योनपणाची रूच आयली. आनी कोण सांगता हें सोत म्हूण? जाकेवूच म्हणटा, सायबा, हांवें कोणाक लुटला, फटयला, नागयला, चोरला, ताका हांव 4 पावटी दितां. आनी जेजू म्हणटा, आयज ह्या घराक तारण आयलें, हो ही आब्रामांचो पूत. बाबा भयणू, हें घडोवंक जाय. म्हजे सरभोंवती आसलेल्या सवें म्हजी नदर तांचेर पडटोच, म्हजें काळीज ताच्या काळजांत मेट्टोच, भाग्योनपण ताजें सवें उत्पन्न जावंक जाय. आनी जायना जाल्यार घडये म्हजें भाग्योनपण आजून त्या पावंड्यार पावूंक ना, जंय जुजेवाज पावला थंय. आनी देखून आयचो विशय म्हणटा, जुजेवाजा भाशेन उदार जावंक ह्यो 3 वस्तू तुमी करात. पयले सुवातेर तुमचें भाग्योनपण आपणायात. दुसरे सुवातेर दियात, उदारपणान दियात तुमचो वेळ आनी गुण पवित्र सभेचे सेवेक. आनी तिसरे सुवातेर तुज्या भाग्योनपणांतल्यान दुसऱ्याचें भाग्योनपण वाडय. आनी हो वेळ आयल्या उपरांत संवसार जावंक पावतलो स्वर्ग. जुजेवाजाचे मजतीन देवा बापान असलो स्वर्ग आमचे मदें निर्माण करूंक आनी आमी सगळीं एकामेकाच्या बरेपणांतल्यान वाडून बापाच्या गोपान पावूंक ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया. उबी रावुया. आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार घालून असलें भाग्योनपण आमचे भितर रचून हाड म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले खासगी आनी दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान जेजूची खोशी ओळखून आनी तीच आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान जिवंक उदार मनान बापाचो पाटलाव ताणें करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचें राजकारण चलयतल्या मनशांनी आपल्या पोरचेचे हुस्के आपले करूंक आनी हे तरेन जेजू दाखयता ते दिशेन आपली पावलां मारून आपली खुशी न्हय पूण बापाक मानता तसलें जिवीत जिवंक फावो तो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजू आमकां जोण एकल्याक नांवान वळखता. आमचो जोण एकल्याचो तो मोग कोत्ता आनी आयज तो आमकां आपलो पाटलाव करूंक
आपले गोवाय जावंक आपयता. तर जेजूच्या मोगान आमी वाडूंक ताचे शिकवणे पोरमणे आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आनी हे तोरेन ताचे नीज पाटलावदार आमी जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जायतीं भाव भयणां जिवितांत वेगवेगळ्या प्रश्नांक फुडो कोत्तात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक पूण जेजू जे पोरी आपल्या कश्टांक फुडो केलो आनी तांचेर जोयत मेळून घेतले तेच पोरी आमी ताचो पाटलाव करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज दिओसेजाच्या मिशनार दोर्मा मोदें सोनवांदाच्या वावरा पासत आनी भाग्यो जुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी ह्या वावरा पासत प्रार्थाव तेन्ना आयज मिसा बेटेन वांटो घेतल्या कालांगूट आनी आल्दोना वाराड्यांतल्या भाव भयणां पासत मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भो दयाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कोशी जाल्यार तूं शांती पावय. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया उंड्या आनी सोऱ्या बरी. आणि सोऱ्या बोरी तुका बाबा निरोज दोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगो जावं दी सगल्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सोदांच चिंतून रावं दी. म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटक्या पवित्र सभेच्या देवाक सगळें भो मोगाल बापा, बागिवोन जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयतां त्या देण्यांचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोर काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्येन उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी
आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्तांव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तन्नेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिवली संसाराचे पाप काढतली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिवली संसाराचे पाप काढतली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिवली संसाराचे पाप काढतली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेट्टली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावुया, सोमिया जेजू ये ये. Soumia Jésus, आमच्या काळजात रावूं घे, आमच्या काळजात रावूं घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावूं घे, आमच्या काळजात रावूं घे. बापा गोरजू देवून आयलोय, आमचे सारको मोनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजोन जाले, आमचे मोदे मिराळ करचे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावूं घे,
आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे आमच्या काळजात राहू घे मुझ्या सोयमान कातो जालोय साकरा रूपान दिसती पडलोय आमची पदकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे आमच्या काळजात राहू घे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे आमच्या काळजात राहू घे प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा बागिवोन जुजे वाजाक मान दिवन या 7व्या नोवेनांत संतोषान आमी वांटो घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता एपरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणींचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पुरगोटूंक दिरान आमी फुडें वचूशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशे बसुया थोड्यो कळवण्यो ह्या नोवेनाच्या दिसांनी म्हणजे फाल्यां आयतार मातशे मिसान बदल आसा पयले मीस 5 दुसरें 6:15 तिसरें 8:30 चवथें 9:15 हे 9:15 रोमारीचे मीस फाल्यां केरीत भाशेन आमी ह्या मिसांत जाणट्यां आनी पिडेस्तां खातीर मागतल्या तुमची जाणटीं ओ पिडेस्त आसात आनी तांकां हांगा हाडटात जाल्यार मातशे फुडल्या जाग्यांनी तांकां बसोवची कित्याक आमी तांकां तेलाचे माकणेन मागतल्या त्या उपरांत मागीर आमच्या कॅन्टिना लागीं पेज आसतली आमकांच उगडास करूंक कसल्या कोश्टी जिवितांतल्यान आमचो भाग्योनपणाचे पावंडे चडलो हाजो उगडास करूंक सांजे 4 परते रोमारीचे मीस ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस पोरां सोमारा दीस पयले मीस 6 दुसरे मीस 7:30 तिसरे मीस 9:15 सांजे 4 हे 9:15 आनी 4 मीस रोमारीचे मीस आनी मागीर निमणे इंग्लिजींतल्यान 6 मीस फाल्यां आयतार जाल्ल्यान आनीक एक मीस आसा 10:45 हे मीस हिंदी भाशेंतल्यान जातले म्हणटोच कोण तुमी वळखतात तसलीं भाव भयणां आसात जाल्यार तांकां ही खबर सांगची फाल्यां 11:45 हिंदी भाशेंतल्यान मीस जातले दोबाजीक परबे दिसाक मिसां एपरी 5, 6, 7:15 8:30 10 परबेचें दोबाजीक मीस जातून 5 बिस्प वांटो घेतले आमच्या बिस्पा बरोबर आनीक 4 आनीक
त्या उपरांत 12 वरांचेर ऑरातोरींत मीस, सांजे 4 मीस ही सगळी कोंकणी भाशेंतल्यान आनी 5:30 निमाणे इंग्लिजींतल्यान मीस. तुमकां हांगासर कुमसार जावंक आनी जिविताची नवसरणी हाडूंक संदी आसा. त्या भायर कोणाक मिसां दिवंक जाय, उपकार, मागणी, विनंती, देणगी, डोनेशन्स दिवंक जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलान तुमी वेचे. आमच्या स्टॉलान केरीत भाशेन बागयोन जुझेवाजाचो कॅलेंडर आनी मागण्यांचो जेलो ही 2 पुस्तकां आसात. कॅलेंडराचेर जुझेवाजाच्या जिविताचो, वावराचो आनी ह्या पवित्र जाग्याच्या इतिहासाची खबर आसा. आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. कसलो आदार जाय जाल्यार तुमच्यांनी थंय वचूं येता. त्या भायर पिवपाचें उदक, टॉयलेट्स, फेरी आनी जुझेवाजाचें कॅन्टीन. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या समयार सांतवार उक्ती आसा. सकाळचे 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. कोणाक तर बेट दिवंक जाय थंय वचूं येता. फाल्यांच्या दिसाक कोणाक तर मिसांत सुरवातेची उतरां वाचपां, बाबार्थ्यांची मागणी करची कशी आसा जाल्यार वचून सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें. तुमच्यो वस्तू मातशे सांबाळ करचो, पूण कितेंय सांडलां जाल्यार तें हाडून दिवचें. सांडलोलें मेवलें जाल्यार तें हाडून दिवचें. ही सगळीं मिसां हांगासर पेंडोलान जातात तीं यूट्यूबाचेर वेतात. पूण 2 मिसां केरीत 9:15 आनी सांजे 4 ही रोमारीची मिसां CCR TV डायरेक्ट दाखयता. म्हणटोच कोणूय मिसांत वांटो घेवंक सोदता जाल्यार तांच्यांनी ह्या 2 9:15 आनी 4 मीस. आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसात ते तुमकां आदार करतात. अदीक करून पार्किंगाक आसात पळय ते मातशे बरे भाशेन तांचें आयकुचें आनी तांकां सहकार दिवचो हें आमचें मागणें. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. देवान तुमचेर, आमचेर, सोमेस्तांचेर आपली सुबाम बेसांवां ओतोवंक आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर. केरीत एक उतर दिनवासनेच्या आमच्या पाद्री बाबाक फादर फ्रांसीस डायसाक दिसपट्टी ह्या मिसान तो वांटो घेता. ताका आमची दिनवासनी देवान ताचेर आनी ताच्या सगळ्या वावराचेर आनी मुनियारपणांचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो. बागीवन जुझेवाजाचे नोवेनाचे मागणे. उपकार मागता म्हज्या बाराबोर म्हणचे. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयेळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागीवन जुझेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो पुण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागीवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून गरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुझेवाजा आमच्या बाबा. बागीवन जाल्या आमच्या बाबा विरोध्या तुझी मोजूत पावो. साक्षी दिवन जेजू बावात पोरसू उर्बीन बोर आमकां जागो. जुझेवाजा आमच्या बाबा तुझे
paso arca moima Papa Gesù povitratmia arca moima sasna sasna Susevaza amcha baba tuझे paso arca moima Papa Gesù povitratmia arca moima sasna sasna